सौम्या काकुतकर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, उजवाडाच्या बापा, तुझ्या महिमेचो परजळ आमच्या काळजांनी उदेसो कर आणि रातीचो सगळो काळोख पयस करून तुझ्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची बरगी म्हण दिश्टी पडाशी कर. आमच्या सुम्यार तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्याच बडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी वडयले घडयेन तुका वयर उबारून वेलो. देवाचो क्रोध जलच्या दिनस शांत करूंक बापाची काळजा आपल्या भुरग्या वाटेन वाडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुना स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मला म्हूण बरयल्लें आसा. जणी तुका पळयला आनी जी मोगान मेल्ल्यांत ती सुभागी, कित्याय आमकां एक खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचे उतार हे. श्लोक. देवा, दळबरांचा आमकां पाटी हाड, तुझ्या मुखामळेच्या परसळान आमकां सोडवण लाभतली. देवा, दळबरांच्या आमकां पाटी हाड, तुझ्या मुखामळाच्या परसळान आमकां सोडवण लाभतली. देवा, इस्रायलाच्या गोवळ्या आयक आमकां. केरुबाच्या मोदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा, तुझी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैतला भय. श्लोक. देवा, दळबरांच्या आमकां पाटी हाड, तुझ्या मुखामळाच्या परसळान आमकां सोडवण लाभतली. दळबराच्या देवा, आमचेशी पाटी ये. सर्गीन तावन पाटी परतून आमकां पळय. ये तुझे दाखवले विशांत उगडास कर. श्लोक. देवा, दळबरांच्या आमकां पाटी हाड, तुझ्या मुखामळाच्या परसळान आमकां सोडवण लाभतली. तुझ्या उजव्या हातान लायलेल्या दाखवालेक आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुझ्या पुताक तुझ्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेद्वा आमी तुजे सरशिल्ली पयस सरून नाव आमकां नव्या जिवान भर. तेद्वा तुजी कीर्त आमी गायतल्या. श्लोक. देवा, दळबरांच्या आमकां पाटी हाड, तुझ्या मुखामळाच्या परसळान आमकां सोडवण लाभतली. उद्गार. सर्वेस बरा जय जय, सर्वेस बरा जय जय, सर्वेस बरा जय जय. सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा आणि सगळे मनशाकुळ देवाचे तारण देखतले. सर्वेस बरा जय जय, सर्वेस बरा जय जय, सर्वेस बरा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळ्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जाप दिली, वय येयली आनी जाय की येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें सामान. पूण हांव तुमकां सांगता, येलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखोंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां. तशेंच मनशा पुताकी तांचे तावन सोंसूंक मेळटलें. तो अशें उलयल्लो स्नानदाता रुजुवा विशयांत म्हण तो वळू शेसांक समजलें.
देवाचें उतार हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या न्हू किर्तनाचो श्लोक आमी आयकलो आनी तो असो आसा, देवा दळबरांच्या आमकां फाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवण लाभतेली. देवा दळबरांच्या आमकां फाटी हाड, तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवण लाभतेली. देवा तावन आनी देवाच्या वाटांत तावन पयस वचून लोक म्हणजे देवाचे पर्ज जावन आसलो इस्रायल लोक तारावळ कश्टांक आनवारांक आनी आत्मानांक सांपडलो. आनी ह्या वेळार ह्या सर्व परजेच्या नांवान किर्तनगार हें किर्तन गायता. मोगाच्यान देवा इस्रायलाच्या गोवळ्या आमकां पाटी हाड, आमचेशी तूं पाटी ये, सर्गीन थावन पाटी परतून आमकां पळय. ही उतरां आसात आयच्या ह्या किर्तनांत. मोगा भाव भयणीनो, आनी आयच्या पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तकांत आमी हेंचो चिंताप आमकां लाभता. देवाक अविधेय जाल्ल्या आनी देवाच्या क्रोधाक सांपडलेल्या स्थितीर आसच्या लोकांक बाचाव करच्या खातीर सिराक म्हणलो एक देवशास्त्री एलिया प्रवादीक जागयता. तो सांगता, देवाचो क्रोध जळच्या आदींच शांत करूंक, बापायची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडोवंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. इलियास प्रवादीक तो आपयता, नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक म्हूण तुका निर्मिला. अशें म्हणून सिराक एलियास प्रवादीचें येणें परत जाता म्हणून एक सांगणी ह्या वाचपांत आमकां सांगता. आनी मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू आनी ताचे सीस रुपांतर जाल्ल्या त्या ताबोर दोंगरार तावन सकला आयले. आनी शिसांनी ताबोर दोंगरार जेजूचें दृश्य पळयल्लें, तो रुपांतर जाल्लें घडीत पळयल्लें. आनी थंय मैजी आनी एलिया दोग जाण जेजू कडेन उलयल्ले तांणी देखले. आनी तो प्रस्ताप येता आयच्या वांजेलांत, एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात, कित्याक म्हणलें सवाल ते विचारतात. आनी जेजून तांकां जाप दिली, वय एलियानी जायक येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा म्हूण. उपरांत जेजू म्हणटा, एलिया जवळूच येवन जाला पूण लोक ताका वळखोंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां. हे जेजू उलयलो स्नानीक जुवां विशांत. स्नानीक जुवां कित्याक आयिल्लो? सोमयाची वाट तयार करूंक आयिल्लो. मनशांची काळजां देवा थंय पाटी परतूंक म्हळ्या खातीर तो आयिल्लो. मनशांनी आपणाच्या पाताक रडा जाय आनी अशें पाताक रडला म्हणलो गुर्त जावन जॉर्दानाच्या न्हंयत स्नान घे जाय. म्हूण जुवांक वय उजवाडाच्यो वाटो हेरांक आमी शिकोवंक वेता आसतना आमच्या जिणयेंत आडखळी आनी दोगदोणी खंडीत जावन येता. तरी आमी उजवाडाची वाट सांडूंक नजो. उजवाडाची वाट आमी धरी जाय. साबार संवसाराच्या संगतीक लागून आमी अनकारांक सांपडता आनी त्या अनकारांत सांपडून आमी चड पडता. तरी आमी आमचें धैर्य आनी विस्वास सांडी नजो. बगार आमी आमच्या सोम्यांक आपय जाय. कित्याक सोम्यान मात्र आमच्या जिणयेन खरो उजवाड दिवयेत.
तो मात्र आमच्या जिणयेक गरजाचो खरो उजवाड दिवंक शकता. देखून आमचेय प्रार्थना जावं दी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार. देवा दळबारांच्या आमकां पाडी हाड, आमकां पातकाच्या काळोखांतले निवार, पातकाक लगते जाल्यार त्या सर्व वायटांतले आमकां निवार आनी तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर फांकय. वय देवाच्या मुखामळाचो उजवाड, क्रिस्ताच्या मुखामळाचो उजवाड आमचे ते निरंतरी फांका जाय आनी ताचे मुखामळ पळोवंक आमी शिका जाय. तर सोम्याचे मुखामळ पळोवन आमी आमचे वायट जिणी, खोटी जिणी, पातकी जिणी सांडून देवान आमकां दिवचो तो संतोष अनुभव करूंक आमी आयते जावया. Tânam-ci vopsitam Bapa, monam-ci arpitam Tuka, dânam-ci भेटैtam Tuka, काणगे Bapa, वायनुंडो तुका भेटोसो, साथ आमच्या कष्टा वावराचो, घे तू मोग आमच्या काळजाचो, काणगे बापा, तन आमचे वोपसितां तुका, मन आमचे अर्पितां तुका, धन आमचे भेटयतां तुका, काणगे बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे छातांत बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेका परिस्थितीच्या देवा सर्वेच पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमी तुका समर्पितां. तुज्या अगणित पदवेन सोडवण्याच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक सर्वेच पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळ्याचो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबार सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. शांती करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान, सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याचें सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक
तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्यांची तुझे मरण आमी समारंभाव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार बरे देवाची माये संगाती आनी तिजो पती भाग्यवन जुजय, भाग्यवन धर्मदता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद्वेदार बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सुटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळयले आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें बिजे भितर म्हाका फावो ना पूण देवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली.
पेज D73. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, कैसर वसू सोदून करो स्वार, तुजे लागी आसा सोमिया, म्हाका जिवी दिवचे उतर. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, कैसर वसू सोदून करो माय पास, तूं श्रेष्ठ म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो विश्वास. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, कैसर वसू सोदून बरी भलायकी, तूंच वयस म्हजो सोमिया, गुण कर म्हाका बेगी. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटोवं आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं, हे आमी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून या क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. एवढ्या संता संतांनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोन सुख अनवरा देवसार आणि सताची वैशिष्ट्य पिढा पयसरता म्हणून आसकर. तुझे मरिफात पिडेस्तान भलायकी मेळटा, उंचांबळ दर्यो तणसतात, बंदिवानाचे संकलो तुटून पडतात, तोंडे उठून सरतात, किडे पळयतात, केपे आयकतात, मने उलयतात, भायर पडलेले वस्तू मेळतात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलेले सर तांकां मेळटा.
तुझे वरवी आपाय घराच्या पयस जाता आनी आमच्या सर्गसान तूं पावताय सरपातीन तुझे दवन तुझे कुमक आमी मागता इतलो व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोन दी तुजी पदवी संवसारा दाखय आमेन. सांत अंतोनियम पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसून फावोस आमच्या खातीर मागया सपदवीदार आनी सदांची आमच्या देवा भाग्यवंत अंतोनीक तुवें तुजे परजेक एक व्हडलो प्रसंग दार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतले सुटाशे आनी सर आमच्या परकरणी तुजी ससायम बगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. सपिडिस्तांचे भलायकी खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पयस जावन तुझें राज आमकां येवन तुजे कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारा आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां चिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरी कृपेन भरले सुम तुझे संगाता आश्रय भितर तुझे सदैवान सदैव फॉलचे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मर्यादा वाचमय मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां सदां सर्वत्र आमेन. सकाळची भेटवणी एजिसच्या देवी कळसा आयच्या दिसा म्हजी मागणी कामानी कश्ट आमच्या पदकाच्या परिपना पासत आनी अल्तारच्या बोपोय सक्रामेंतात तुवें तुका कला नासतना भेटोवच्या समेस्त पासत भगवंत आमकां मरेच्या कथा वेकालचा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रतीक जावं मागणेच्या पुस्तकाचे हृदय पासत आनी पाप सेवा ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिले हृदय पासत हिंसर हांव तुका भेटयता. तुझे पासत येजूच्या पवित्र कळसा येजूच्या देवी कळसा तुझे राजीव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्या आनी बरे करण्याक लागून अशी शिक्षा माफी सोडून हांव खुशी वाडटा. सम्या जेसू तुझ्या भोव देवी कळसाच्या सुसायेन राख आमच्या भोव भगवंत पाप सेवाक जाता उसवाड गटायनी बुजावून. म्हज्या देवा मुसेबा हांव तुज्या पांय पडटा हांव तुका अर्घ दिता अंतस्कर नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक सेवा ते म्हाका आसलें म्हूण नीज क्रिस्ता केलें म्हूण आज पर्या सांबाळलें म्हूण जशी बरी रातली तसो बरो दीस सेवा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी नाम जिसव म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो हांव तुका समर्पिता. तुझ्या वडा मना म्हज्या पदकांच्या परिपणा म्हज्या जेसू तुझ्या कुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पदकां म्हज्या पदकांची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसायबाची कृपा आयच्या दिसा पदकां नवे पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पदकांची काकूट कर म्हाका पदक्या मोक्षी. सुमेच्या बुडव्यान मरेक बरी कबार हाडली आनी पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस जाली. नमान मरी कृपेन भरले सुम तुझे संगाता आश्रय भितर तुझे सदैवान सदैव फॉलचे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मर्यादा वाचमय मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीन आमेन. आपले सुमेची इसा कर. तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हणजे ते जावं. नमान मरी कृपेन भरले सुम तुझे संगाता आश्रय भितर तुझे सदैवान सदैव फॉलचे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मर्यादा वाचमय मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीन आनी आमेन. देवा सोपूत मनीसा आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरी कृपेन भरले सुम तुझे संगाता आश्रय भितर तुझे सदैवान सदैव फॉलचे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मर्यादा वाचमय मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीन आमेन. भगवंती देवाच्या मायेन पासत विनंती क्रिस्ताच्या बसने फवस आमच्या खातीर मागया येसू येसुमिया बरी खबर दिल्या तुझ्या पुता क्रिस्ता मनुष्य पवित्र तेला मी जाल्या तुझ्या कसानी कुसावर जीवनपणाच्या आनंदाक आमी होशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी होत म्हण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जसो आदी जसो आतां सदां सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसो आत्म्या. आदी जसो आतां सदां सर्वथा महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जसो आदी जसो आतां सदां सर्वथा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या मुशरफ सर्गीची देण म्हाका दिल्या तुवें म्हजी मोद वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. पवित्रचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवा तें एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटा. तुजो देवी पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिवांची आनी मेल्यांची मुसबिरो येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कॅथोलीक पयस सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ती उगडाफी केल्याक तूं फटयना वा फटवून पडनाय ह्या बाबतान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी वाडटा आमेन. भरोशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बगसले आनी हे जिणे उपरांत ससनी चूक जातली म्हूण हांव बरवसता.
कित्याक तू पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयलाय ह्या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्व प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेलासर हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरमीत आनी सबरो आनी मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हजे देवा सगळा म्हज्या काळजान म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी निती शिक्षा म्हाका फोवसली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वस्व प्रासन मोग जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पता करिना म्हूण पदवाच्या समयी सुकयताली म्हूण ती निचेव करता आमेन. सतमंता देवाक सपदवेदा पप्पा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुजे एकलाच पुता आमच्या सुम्या पवित्र गर्भी संभवलो आमकां मरियेंतान जल्मलो पोंच पिलाताका तांणी कस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो अंतकांनी खेपलो तो मेल्ल्या मरे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गा चडलो सपदवेदा देव बापाच्या उजव्या बसला तेंतांची आनी मेल्यांची मुसलबी करून गेलो. सतमंता पवित्र कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पथकाचे बुकसाने कुडीचे जिवन पोवन सोसनाचे जिवीत आमेन. मरी एक समर्पण म्हजे राणी म्हजे माये हांव म्हाका सगळो सुख दिता आनी म्हजे भक्ती पळोवन तुजे ते दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळो कांयच दवर नासतना देखून मोगाळी माये हांव तुजे जाल्या वरवीं राग आनी संभाळ म्हाका तुजी सास आनी वस्त म्हणल्या बरी. ए मरी पाप करनातल्या अशा घर समोर मरी फात कर म्हजी कोणीच कलाड मुसत मोबाईल घेवन नमान मरी कृपेन बरले सुम तुझे संगाता आश्रमिता तुम सदैवान सदैव फौज कुशीचे जिसु भगवंती मरे देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ए मरी पाप करनातल्या तुझ्या घर समोर मरी फात कर म्हजी कोणीच कलाड मुसत मोबाईल घेवन नमान मरी कृपेन बरले सुम तुझे संगाता आश्रमिता तुम सदैवान सदैव फौज कुशीचे जिसु भगवंती मरे देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ए मरी पाप करनातल्या तुझ्या घर समोर मरी फात कर म्हजी कोणीच कलाड मुसत मोबाईल घेवन नमान मरी कृपेन बरले सुम तुझे संगाता आश्रमिता तुम सदैवान सदैव फौज कुशीचे जिसु भगवंती मरे देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा दिवसांचं दान सर्वता आमेन. बरे मन चढूंक सांसुचे कडेन मागणे ए भगवंत सुसरे जेसूच्या आनी मरियेच्या हातांत तुवें प्राण केलोय म्हजे जिणेक मरणाचे मोड पडतना ए भगवंत बापा जेसूक आनी मरियेक सांगाता कान घेवन म्हजे कुमकेक घे आनी सोन दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेंत आनी मरणात ए जेसू सुसे मरिये मुसत मोदिता आमेन. मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दिव आमकां वगेन सशी करून आमच्या देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.